पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या 122व्या बसकेन 4 मायनिंग लिजांक कन्सेंट दिवपाचें थारला. टेक्निकल बोर्ड एडवायझरी कमिटीन धाडिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदारान बोर्डान हो निर्णय घेतलो. साळगांवकर मायनिंग इंडस्ट्रीज, सालिथो ऑरस प्रायव्हेट लिमिटेड, सोवा ओदामोला आयर्न ऑर मायन, मार्कझून अँड कदार प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या 4 लिजांनी कन्सेंटा खातीर अर्ज केल्ले. चौगांकूय मेळून वट्ट 0.784 मिलियन टन कॅपिंग घाला. हाचे पयलीं दिल्ल्या 60 लिजांक वर्साक 15.28 मिलियन टन कॅपिंग घाल्ले. ही 4 लिजां धरून आतां कॅपिंग 16.064 मिलियन टनाचेर पावला. मायनिंग खात्यान 89 लिजां रिन्यू केल्ली. तातूंतल्यान 64 लिजांक आतां मेरेन कन्सेंट मेळ्ळा. सुप्रीम कोर्टान वर्साक 20 मिलियन टन मायनिंगाची मर्यादा घाल्या. ह्या मर्यादे प्रमाण आनीक चडांत चड 4 मिलियन टन मायनिंगाक कन्सेंट दिवंक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.